भारतीय जनता पक्षाची ज्या वेळेची एक बैठक जाल्ली आशिल्ली त्या वेळेचे प्रत्येक जो मंगळवार जो आसा त्या मंगळवाराक आमचे कॅबिनेटातले जे मंत्रीगण जे आसा ताणें एक मंगळवार कार्यकर्त्यांक दिवपाक जाय अशें आमचे चर्चेचे अंती निर्णय जाल्लो आसा। आणि म्हाका दिसता गेली 4 मंगळवार जाले इन्क्लुडिंग गोयच्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर बाकीचे बरेचशे मंत्री या आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ते जे आसा ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मालवजाचेरूच आज गोय राज्यान तिसरे फावट आज हे सरकार स्थापन जाल्लें आसा। आमचे सरकाराचें एक कर्तव्य जावन आसा भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक इजिली अवेलेबल जावचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज माझी ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयान आज विजिटर्सांक मेळपाची आज दीस आसा। त्याबद्दल म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिले बद्दल हांव आदरणीय आमचे अध्यक्ष श्रीमान सदानंद शेट तानवडे, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, कारण आम्ही सदांच विचार करतात की हांव तरी डेली एक्सेसिबल लोकां खातीर आसता आणि त्याच अनुषंगान आज ह्या पणजेच्या आमच्या मुख्य कार्यालयाक उपस्थित रावपाची संधी आणि त्या आमच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे कितें आसा त्यांचे घराणे जे कितें आसा ते आयकून व्यवस्थित कामां पूर्ण करून घेवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसतलो अशें म्हजें तुमकां सगळ्यांक सांगणें जावन आसा।